सकयल्ल्या पावंड्या वयर सरलेले मनीस आनी तेंचे कडल्यान तर आमकां एकूच अपेक्षा आसा की ते जो न्याय आसा तो सारको दितले. जेन्ना आमी विरोधक कमी आसा 7 जाण विरोधक आसा आनी रुलींग इतले चड आसा तरी पूण आमी आमचे कडेन जाता त्या पद्दतीन आमी गांवगिऱ्या वाठारांतले इश्यूज जे आसा ते मांडटा. आतां तुमी पळया की एसटी समाजाचो एक बांदव आसा तेजेर हल्लो जालो, तशेंच कालच्या दिसा एक मायनराचेर रेप जालो आनी अशे कितलेशे इश्यूज गोंयभरान येता. आयज क्रिमिनल एक्टिविटीज इतल्यो वाडलेल्यो आसा, क्रायम इतलो वाडलेलो आसा की गोंयान लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन सारकी वर्स्ट जाल्ली आसा. सो ह्या पद्दतीन समज गोंय चल्लें, आमी एक पीस लवींग स्टेट जेन्ना म्हणटा तेन्ना पीस लवींग बरे भशेन करपाक जाय आनी हेकाच लागून आमी एवरी टायम जे इश्यूज आसा ते मांडटा. कित्याक लागून कित्याक गोंयान बरी संस्कृतीक मळाचेर आनी बऱ्या हितून म्हटल्यार बरे दृश्टीन गोंय फुडें वयचें म्हणून. कालचो एक जो रेप जालो आयज आमी पळयता की हेजेरूय डिस्कशन जावपाची गरज आसली. कारण एक भायलो येवन गोंयान रेप करता, भुरग्याचेर रेप करता आनी ही एक वायट परिस्थिती गोंयान सद्याक चल्लेली आसा. सो अशे कितलेशे इश्यूज आमी पळयता की कोडार गांवान त्या दिसा आमी गेल्ले तेन्ना थंय IIT प्रोजेक्ट जो येता तो इश्यू जो आसा तो इश्यूचेरूय अजून पर्यंत कांयच सीएमाचो सारको क्लियर कट स्टेटमेंट ना, तो हाडटलो म्हणटा. पण ते गांवचे कितें जाला तें पळोवंक ना. काल आमी अस्नोरा गांवांत गेल्ले, थंय बाजार जो आसा तो बाजारांत फॅमिलीज ऑलरेडी तांकां नोटिसीज आवट जाल्ली आसा. जितली शॉपां सुमार 150 सुमार शॉपां स्ट्रक्चर जे आसा तांकां नोटिसीज पावल्ले आसा. अशें गोंयभरान इश्यूज हे चालूच आसा. आनी आमी आयज जे इलेक्शन जाला स्पिकराचें फुडली जे 1.5 वर्स उरतले ते 1.5 वर्सान जे असेंब्ली सेशनान जावं आमी कितले प्रश्न मांडटले तितून एक बायस एटिट्यूड दवरचो न्हू ही मागणी केल्या. आनी स्पिकरानूय आमकां सांगलां जेन्ना आमी उलयले तेन्ना ताणें सांगलां आपूण तें करपाचो ना म्हणून. आपूण दोनूय म्हटल्यार सारके रूल बुकान कशें आसा त्या पद्दतीन आमी काम करतले. सो विरेश बाब, तुम्ही आता उठल्या आता नवो स्पीकर येयला तो एसटी समाजाचो, पयलींचो स्पीकर एसटी समाजाचो आसलो. सो तेज्या आनी हेच्या भितर कितें डिफरन्स आसतलो? पळय, डिफरन्स प्रत्येक मनशा भितर डिफरन्स आसता. पण आमी आतां तरी सांगपाक शकची ना. पण जेन्ना असेंब्ली सेशन सारकी चालू जातली तेन्ना आमकां कळटलें की बाबा एटिट्यूड कसो आसा, कशें मिन्स दोनूय हांकां सारकें घेवन वयता काय कोण दोळे मारता, कोण हात दाखयता, कोण बंद कर म्हूण सांगता, तेंचे आयकून ही असेंब्ली जे सेशन आसा ते चलयता. सो हें जावपाक जायना. आमी पळयलां हेजे पयलू की थोडे लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर आसा, थोडे तेंचे मिनिस्टर आसा, थोडे मुखेलमंत्री आसा, हे आपणाक जाय तशी चलोवपाक सोदता, ते हात दाखयता, दोळे मारता आनी कितें करता. हें जावंक जायना. कित्याक स्पिकराचो जो हें स्टँड आसता तो स्पिकराचो स्टँड क्लियर आसपाक जाय. तुमी मुद्दम पळया लोकसभेन कशें चलता तें. लोकसभेन पासून थंय सारकें सिस्टमॅटिकली ते विरोधक आसा तांकां विरोधकाक टायम दिता उलोवपाक, जो टायम तांकां एलोकेट जाता. हांगा अशें जायना. आमी पळयला हेजे पयलू आमकां विरोधकांक त्या पद्दतीन टायम दिवंक ना, आमकां कट ऑफ करता, आमकां भायर मारून उडयता. सो अशें जेन्ना रूल बुकाचे प्रमाणे आमी कितेंय घालता, कसलोय बिझनस जेन्ना आमी घालता तो बिझनस जेन्ना आमकां लागता तेन्ना आमकां भायर मारपाचें हें नासता. पण तें जाल्लें आसा. सो हें जो प्रेसिडन्स आसा तो सारको दवरचो हीच आमकां अपेक्षा आसा. विरेश बाबू, गोंयकारां खातीर तुमी गोंयभर वावरतात. काल सांकवाळे लामाणी म्हणून एक सरपंच जाले, तेजेर तुजें मत कितें? पळय, हें आमी पयलूच सांगताले. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष प्रत्येक वेळा गोंयकारांक अवेअर करून दितालो की आयज भायल्यांची जी मायग्रेशन हे वाडत चल्लेलें आसा, मायग्रंट फ्लक्स वाडत चल्लेलें आसा. चाकवाळे गांवांत तुम्ही पळयलां आसतलें जुवारी नगर बस्ती जी आसा ती आख्खी भरलेली आसा. हो कोमलदास जागो आनी ह्याच सरकारान बीजेपी सरकारान तांकां लिगलायज करपाक लागून गेले ते असेंब्ली सेशनान बील हाडलो, कायदो हाडलो. आनी आयज थंयची सरपंच म्हणल्यार जेन्ना आमी पळयताले व्हिडियोज पळयताले तेन्ना ती सामकी हॅपी आसली. कित्याक हॅपी आसली की ती परक्या हितूनची स्टेटीची गोंयान येयली आनी गोंयान ती सरपंच जाल्या म्हटल्यार केदी व्हडली हें. आनी ही गोंयकारांकूय लज आसा. कारण कितें आसा की आयज हो जो बीजेपी सरकार जो आसा हो बीजेपी सरकार तांकां सपोर्ट करता. हेजे पयलूचे जे सरकार आसा तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट केले आनी त्या कारणाक लागून ते हांगा पावल्ले आसा. आनी तीच म्हटल्यार जी एक जी हें केल्लें आसा म्हणजे मायग्रंट जे हे जाल्ले आसा तेच मायग्रंट त्याच हितूनचे म्हटल्यार तेच सरनेमांचे काल जे दिसा एक हें केल्लो रेप केल्लो आसा त्याच सरनेमाचे. सो तुमी चिंतूंक शकता आसतलो तेंचे एटिट्यूड कितें आसा तो आनी ते एटिट्यूड घेवन ते फुडें वयता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.